नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आवाज गोंयचो ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स. वेटलँडाच्या संरक्षणा खातीर सरकारान उबारल्यात पावलां. वेटलँड प्राधिकरणाक 40 लाख रुपयांच्या निधीक दिल्या मंत्रिमंडळान मान्यताय. राज्यांतल्यो सगळ्यो अँब्युलन्स जोडटले 108 सेवेकडेन. 11 जून सावन दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी केमोथेरपी सेवा करतले सुरू. भलायकी मंत्री विश्वजीत राणेची माहिती. म्हापशा दरोडा प्रकरणात 6 दुबावित आरोपीक अटक करून हाडलो गोंयांत. न्यायालयान फर्मायली 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण. गोंयांत एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया करची वेगान. एसटी फुडाऱ्यांची मागणी. एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांचे सयत मुख्यमंत्री सावंताक निवेदन केले सादर. म्हजे घर येवजणेक गती. विधानसभा वेंचणुकेच्या फाटभुंयेर हालचाली सुरू. 3000 घरां जातली नावार. मुख्यमंत्र्याची माहिती. आणि डी.के. शिवकुमारान घेतलो कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूतविधी सुवाळ्याक आमदार विजय सरदेसायान लायली हजेरी. गोंय काँग्रेसीच्या फुडाऱ्यांची दाणी. आता पळोवयात खबरो विस्तारान. वेटलँड प्राधिकरणाक 40 लाख रुपयांच्या निधीक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या, अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. ह्या निधींतल्यान वेटलँड क्षेत्रांचे डिजिटल प्रमाणीकरण, भौतीक सत्यापन, भौतीक मर्यादा आणि शिमेचेर फातर उबारपाचें काम करतले, अशें मुख्यमंत्र्यान सांगलें. At the Amona Kepe, from the WRE department to the Government College of Arts, Science and Commerce, Kepe, हांच्या खातीर आमी लँड ट्रान्सफर केल्ली आसा. लँड इट्स टोटल लँड 20,245 स्क्वेअर मिटर कॉलेजी खातीर. एडिशनल थंय हॉस्टेल बांदपाक सुरू आहा. ओवरऑल कॉलेजीची डेव्हलपमेंट बाकीचे कडेन सुरू आहा. Appointment of the driver through the Goa Human Resource Development Corporation into the Department of the Legal and Metrology. Sanction of amount 40 lakhs rupees for the Goa State Wetland Authority for the work of digital validation, ground truthing, physical deletions and putting of the demarcation stone for the notified wetland in Goa towards the compliances of the Honorable Supreme Court compliances pramane. Approval of the revised development master plan for the site of the ruins of including the tank of the temple of the Malsa at Varna, Salsett, Goa. Transfer of the government land of advising 5,150 square meter from the in a Molkana village to the fire and emergency service for the setup of the fire station. राज्यातली आपत्कालीन वैजकी सेवा अधिक नेटान करपा खातीर गोंयांत कार्यरत आशिल्ले सगळे स्वतंत्र अँब्युलन्स आता 108 ह्या आपत्कालीन सेवेकडेन जोडटले, अशी घोषणा भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी केली. म्हापशेच्या उत्तर गोंय जिल्लो हॉस्पिटलांत घडिल्ल्या 20 खंडीत प्रकाराची भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी गंभीर दखल घेवन हॉस्पिटलाक भेट दिली. तशेंच कॅन्सराच्या दुयेंत्यां खातीर उत्तर आनी दक्षिण गोंय ह्या दोनूय जिल्लो हॉस्पिटलांनी 11 जूना सावन केमोथेरपी सेवा सुरू करतले, अशी माहिती मंत्र्यान दिली. हांव डॉक्टरांक मेळपाक एनी कितें सांगलो, डॉक्टरांचे मेळप. आनी तुमी जेन्ना सदां म्हणटा न्ही कांय गोश्टी आतां जाग्यार आमी घालपाचे ऑलरेडी आतां हाय डिपेंडन्सी युनिटाची तिका जे कितें स्टाफ जाय आनी तिका इक्विपमेंट डॉक्टर मुंजन सांगलेले आसा ते दिवं जाय. अँब्युलन्स आमी 108ची ऑलरेडी डिसिजन ऑलरेडी घेतल्या की अँब्युलन्स म्हणटा ते आमी आमचे अंडर दवरपाचे ना, ते 108चे अंडर दवरपाचे. तुमकां खबर आहा ह्यो सगळ्यो गोश्टी. प्लस आमचे डॉक्टर्सांचे कितें ग्रिव्हन्सीस आहा आनी कितें कितें तांकां लागता ते पळोवपाक जाय. काही आमचे डॉक्टर एकदम बरे गोश्टी करतात आनी पयलीं सारके ना. पूण खुबशे गोश्टी आतां सिटी स्कॅन ऑलरेडी ऑन द वे आहा. ते सिटी स्कॅन एकदा जाग्यार आयले. आयज हांगा मागीर स्ट्रोक पेशंट आनी इतर काही पेशंटाक आमी थ्रोम्बोलायज करूंक शकतले ऑन द स्पॉट. गोवा इज ओनली स्टेट इज थ्रोम्बोलायझींग. आमी थ्रोम्बोलायज करता आमचे ह्यो सगळ्यो गोश्टी आनी स्ट्रोक पेशंटाक बी मदत जातली. पूण कांय गोश्टी मातशी डिले जाल्या पूण ते जाग्यार घालपाक जाय म्हणून आयज मुद्दम सांगले. आयजूच मिटींग घेवन आल्या ते तशेंच उरता. मागीर ऑलरेडी डॉक्टरान प्रपोजल मूव केल्या. रिक्वायरमेंट वाडला. फाल्यां प्रणव भट कडेन म्हाजी मिटींग जातली आनी सेक्रेटरी हेल्थ कडेन आनी तांकां सांगलेले रिक्वेस्ट केला डॉक्टर मेडिकल सुपरिटेंडंटाक की मेल धाडून दी म्हणून फाल्यां सकाळी. मेल धाडल्या उपरांत मागीर आमी
आमच्या लोकां खातीर कितें बरें आमी करूं शकता तें करपाचो आमचो प्रयत्न. इंजिनियर आतां इंजिनियरान ऑलरेडी सांगलें 4 वरां लायट बरोबर आहा ते कितें तरी ते सिस्टमिकली फेलियर आशिल्ली. इट्स नॉट द हॉस्पिटल्स फेलियर, इट इज द इट हॅज टू सो मॅन्युअल आनी कितें म्हणटा ताका टेक्निकल ऑटो ते जनरेटर ते स्विच कितें म्हणटा ते स्विच ऑन ऑटोमॅटिकली जावंक जाय म्हणून मॅन्युअल ते दवरले. आमचे कडेन एजन्सी हांगा आहा, त्या भुरग्याक आमी ट्रेन करून म्हणजे ते अशी घटना घडल्या कितें रिस्की गोश्टी म्हणून आमी इंटरनल आमी इन्क्वायरी इनिशिएट केल्या. डॉक्टर सांगतले आमकां कितें घडलें कितें ना, ते बी इंजिनियर सांगतले ते सोल्युशन कितें काडलें. तेणी ऑलरेडी ताका खबर आसा, ते ऑलरेडी विशय ते सॉर्ट आउट केले. 108 चे अंडर सगळे अँब्युलन्स सर्व्हिस घालतले. अकाउंटेबिलिटी तुमकां जर जाय तर एक हायर अँड फायर बेसीसचेर वचपाक जाय, नाल्यार आमकां ते प्रॉब्लेम जाता. तिका 4 अँब्युलन्सीस जाय हांगा एट स्टेशन हियर इटसेल्फ. ते 108 चे अंडर आमी घेवन आमी हांगाच दवरतले ते अँब्युलन्स. पूण टिका ती म्हणजे दोज विल बी नॉट लायक ऑन दिस विल बी डेडिकेटेड अंडर 108 म्हणजे ओव्हरऑल गोवाचे अँब्युलन्सीस सर्व्हिसेस विल मर्ज इट विथ 108. इट इज नेसेसरी. म्हापशा दरोडा प्रकरणात गुन्ह्या फाट्यान 6 दुबावित आरोपी मोहम्मद नजारीक अटक करून गोंयांत हाडपाक येस मेळ्ळें. उपरांत ह्या दुबावित आरोपीक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखण फरमायली. हाचे आदी गुन्ह्या फाट्यान दोनापावला दरोडा प्रकरणात 5 बांगलादेशी नागरिकांक अटक केल्ली. दिल्ली पुलिसाच्या मजतीन कारवाय करून ह्या 5 दुबावित आरोपींक अटक केल्ले. गोंयांत एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची अशी मागणी एसटी फुडाऱ्यांनी केल्या. हे विशीं एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक तशेंच मुख्यमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांकां निवेदन सादर केलें. ह्या प्रस्नाचेर मुख्यमंत्र्याच्या नेतृत्वाखाला शिष्टमंडळ बेगीनूच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह हांची भेट घेतले अशें फुडाऱ्यांनी स्पश्ट केलां. पळयात. एसटी आरक्षणाची प्रक्रिया वेगान करची अशी मागणी करीत एसटी फुडाऱ्यांनी भाजप प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां निवेदन सादर केलें. बुधवारा दामू नायक हांच्या घराकडे एसटी फुडाऱ्यांची म्हत्वाची बसका जाली. हे वेळार मंत्री रमेश तवडकार, सभापती गणेश गांवकार, आमदार गोविंद गावडे, आंतोन वाज, प्रकाश वेळीप आणि वासुदेव मेंगांवकर हजर आशिल्ले. पॉलिटिकल रिजर्वेशन एसटी खातीर पॉलिटिकल रिजर्वेशन हो विशय आसा न्ही, एक लॉंग पेंडिंग विशय आशिल्लो आणि त्या विशया संदर्भात जर विचार केलो जायत न्ही की गोवा सरकारान मान्यता दिवन राज्यसभेक लोकसभेक मान्यता दिवन ह्या विशया संदर्भात राष्ट्रपतीन एसेंट दिवन साधारणशे 4 महिने जाले आणि लॉ डिपार्टमेंटान भेट केली. ताका एक सादें सुटसुटीत म्हणटा कशें एक नोटिफिकेशन इश्यू करपाचो विशय आसा आणि त्यामुळे एक फाटल्या अनेक दिसां भितर आमी एक विशय चालू आशिल्लो तो म्हणटकीर की ह्या विशया संदर्भात आमचे गृहमंत्री अमित शहाजी मेळप आणि त्या विशया संदर्भात डायरेक्शन दी अशें सांगप आणि त्यामुळेच आमचे मान्य ते पार्टीच्या दृश्टिकोनाचा विचार केला जायत न्ही. सगळ्या हायस्ट ऑथॉरिटी म्हणजे आमच्या पार्टीचे अध्यक्ष दामू नायक म्हणजे काय विशय आमकांय लागून तो पेंडिंग उरतालो कारण थोडोसो म्हणजे फाटल्या दिसांक 2 तारखेक अपॉइंटमेंट फिक्स जाता अशें विशय आशिल्लो आणि त्यामुळे की फुडल्या ताबडतोब ती एक अपॉइंटमेंट फिक्स जावची आणि जेणे करून तो विशय म्हणजे अमित शहाजी मेळचें आणि ताका एक डायरेक्शन दिवचें एक रिक्वेस्ट करपा खातीर आमी मुद्दम आज सगळे आमचे 4 आमदार जे मान्य आमचे सभापती गणेश भाऊ तशेंच आमचे आमदार गोविंद गावडे तशेंच आदले मंत्री प्रकाश वेळीप आमचे हातून आदले आमदार आमचे वासू मेंगांवकर आमी ह्या कम्युनिटीचे जे टॉप लिडर जे आसा ते आमी ह्या विशया संदर्भात किंवा कम्युनिटीच्या हिता खातीर म्हणजे पार्टीच्या हिता खातीर आणि राज्याच्या विकासा खातीर जे आसा न्ही आमी एकसंग आसा हे आमी आमचे मान्य अध्यक्ष हांकां सांगप. एसटीच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात भारतीय जनता पार्टीची भूमिका ठाम आसा आणि तांकां रिजर्वेशन मेळपाक जाय ह्या भुमिकेच्यान पयर कोर कमिटीचे मिटिंगेनी आमचो ताचो ठराव जालो. ताजे नंतर ती प्रक्रिया फास्ट जावपाक जाय म्हणून हांगासरले थळावे इलेक्शन जे कमिशन आसा तांचे कडेन एक डेलिगेशन आसा तें दिवन तांकां मेमोरंडम दिलो. जो मेमोरंडम तांणी दिल्ली धाडूंक जाय इलेक्शन कमिशनाक की ती प्रक्रिया जी आसा ती प्रक्रिया बी जावची. त्याच बरोबर मुख्यमंत्री आणि आमी दिल्ली वचून माननीय अमित शहाजी हांची भेट घेवप हें ठरलें. पण काही कामाच्या हातून ते आमची काल आमची ती भेट आसा ती तग खूब जाली आणि ती आतां फुडें येणाऱ्या ह्या म्हयन्यान केन्ना तरी जातली. आणि एकंदर हो जो विशय जो आसा
तो विषय तांच्या रिजर्वेशनाच्या संदर्भात आसा आनी ताजेर मागीर सरकारान योग्य ही भूमिका घेवप इतले पर्यंत ठरलें आसा त्या प्रक्रियेंतल्यान आमी फुडें वतले. आयज बीजेपीचे एसटी लिडर त्याच बरोबर इंडिपेंडंट MLA आतोन गांवकार हांच्या शिष्टमंडळान भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष दामू नायक हांकां तांच्या ऑफिसाक एक मेमोरंडम सबमीट केल्लें आसा. हे मेमोरंडमाक म्हणिल्लें आसा की एसटी रिजर्वेशनाचें बील जें पेंडींग उरलां, जें राज्यसभेक आनीक लोकसभेक पास जाल्लें आसा तें पेंडींग उरलां, तें बेगींतले बेगीन चालीक रावचें आनी येणाऱ्या विधानसभेक गोंयाक एसटी रिजर्वेशन जें आसा तें दिवचें, पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें दिवचें. त्या प्रमाणे तांचे फुडली काही दिसां भितर शिष्टमंडळ जे मुख्यमंत्र्या अंडर शिष्टमंडळ एसटी लिडरांचें शिष्टमंडळ त्याच बरोबर भाजपाचे प्रदेशाध्यक्ष आनीक भाजपाचे नेते हे गृहमंत्री अमित शाह हांकां मेळटले आनीक हे जे बेगींतले बेगीन वाटेक चालीक लावपाचें आसा ताजे लावचें म्हूण मागणी करतले. तांकां कॉन्फिडन्स आसा, रमेश चवडकरान सांगिल्ले प्रमाणे तांकां फूल कॉन्फिडन्स आसा की येणाऱ्या विधानसभेक एसटी कम्युनिटीक रिजर्वेशन जें आसा तें पॉलिटिकल रिजर्वेशन आसा तें मेळटलें. खंयच्या मतदारसंघाक हें अजून ठरलें ना, कारण पर्संटेज आसा त्या प्रमाणे ह्या मतदारसंघाक मेळटलें. तांचे म्हणण्या प्रमाणे जवळ जवळ 4 मतदारसंघ आसात, हे 4 मतदारसंघाक तांकां पॉलिटिकल रिजर्वेशन मेळटलें. भाजपाच्या प्रदेशाध्यक्षान सांगलां की तेही आशावादी आसात की 100% बीजेपीच्याच अंडर एसटी कम्युनिटी आसा तांकां न्याय मेळटलो, तांकां पॉलिटिकल तांची जी लॉंग पेंडींग मागणी आसा ती कंप्लीट जातली. मजगतीं एसटी फुडाऱ्यांचे शिष्टमंडळ आपल्याक मेळ्ळे आनी एसटी आरक्षणा संबंधी अधिसुचोवणे विशीं एक निवेदन सादर केल्ल्याचे मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंतान सांगले. ही प्रक्रिया बेगीनूच पुराय जावची अशी आमची इत्सा आसा अशें मुख्यमंत्र्याचें म्हणणें. आयकात. एसटी आरक्षण जे आहा पळय न्ही हे एकदा नोटिफिकेशन आनी इलेक्शन कमिशन यांच्या कडल्यान ठरयतले. हांव खंयचेच मतदारसंघ नोटिफाय करिना, ते इलेक्शन कमिशन आनी हेजेर नोटिफिकेशनाचेर तेजेर सगळ्यांचे डिपेंड. म्हाका आतां स्पीकर गणेश गांवकर, रमेश चवडकर, गोविंद गावडे, आंतोन आनी तेंचे एसटीचे डेलिगेशन म्हाका हे निवेदन दिवन गेले की तेंचे जे नोटिफिकेशन उरलां तें काडपाक जाय. म्हजो आमचोय प्रयत्न आहा सरकारा कडल्यान की तें नोटिफिकेशन काडचें तेच ते 2 तारखेर. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. म्हजें घर येवजणेखाला 4 जुनाक मडगांवां जावपी कार्यावळीत दक्षिण गोंयच्या 1000 घरांच्या सनदांचें वांटप जातलें. उत्तर गोंयांतूय अशाच स्वरुपाची कार्यावळ जातली. आदल्यो सनदां आनी आतां दिल्ल्यो सनदां मेळून येवजणेखाला 3000 घरां नांवाचेर जातलीं अशी माहिती मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्र्यांनी ही माहिती दिली. म्हजें घर हाजो कार्यक्रम आमी मडगांवांतल्या आमच्या रवींद्र भवनात दवरला. 11 पासून तो 1 पर्यंत कार्यक्रम चलतलो. मडगांव म्हणजे साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतले जितके जाणांनी आपली एप्लिकेशन्स म्हज्या घराच्या अंतर्गत सबमीट केल्ली त्या सगळ्या जाणांक सनदी दिवपाची आनी तेंच्यो फायनल ऑर्डरी दिवपाचो कार्यक्रम पयलो म्हणजे मेन कार्यक्रम जाल्या उपरांत हो पयलोच कार्यक्रम इतक्या मोठ्या प्रमाणात आमी ऑर्डरी दिता. हाच्याच बरोबर जेंकां आपले काही जर म्हणजे डॉक्युमेंट्स किंवा बाकीचे व्हेरिफिकेशन्स एप्लिकेशन्स दिवपाचे आसत साऊथ गोवा डिस्ट्रिक्टांतल्या लोकांनी जाल्यार तांच्यांनी बी येवचें. तांचेय बी भायर म्हणजे कावंटर्स लायिल्ले आसतले रिलेटेड ऑल म्हणजे गव्हर्मेंट लँड 20 प्रोग्राम, रुका रेग्युलायझेशन ऑफ अनऑथरायज्ड किंवा 1974 अप्रॉक्सिमेटली मोर दॅन 1000 ऑर्डर्स ह्यो ज्यो आहा पळय न्ही ह्यो फाल्यांच्या हितूंतल्यान डिस्ट्रिब्यूट जातली. फाल्यांच्या कार्यक्रमाक आमचे सगळे मंत्री आनी आमदार साऊथ गोवातले उपस्थित आसचे अशें म्हणटलें. नॉर्थ गोवाची डेट रोखडीच डिसायड करतले. ताजी बी डेट पणजेत कार्यक्रम जातलो जे 10 तारखेच्या दरम्यान केन्ना तरी डेट डिसायड करून सांगता. निमणे 3 जुनाक DK शिवकुमार हांणी कर्नाटकाच्या मुख्यमंत्री पदाचो सोपूत घेतलो. तांच्या बरोबर कांय आमदारांनी लेगीत मंत्रीपदाचो सोपूत घेतलो. DK शिवकुमार हांचे सोपूत विधी सुवाळ्याक फातोडेचो आमदार विजय सरदेसायान हजेरी लायली. मात थंय गोंय काँग्रेसीचे एकूय फुडारी दिश्टी पडूंक ना. मॉन्सूनाच्या पावसाक कळाव जाल्ल्यान राज्यांतल्या मुखेल धरणांतलो उदकाचो सांठो नेटान उणो जायत आसा. मजगतीं हणजूण आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो पावसारखी आसा जाल्यार सळावली धरणांत 2 म्हयन्यांचो सांठो उपलब्ध आसा. गरज पडल्यार कच्च्या उदकाची पुरवण करपाक आपले खातें पुरायपणान सक्षम आसा अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें.
गोंयांत मान्सूनच्या पावसाक कळाव जाल्ल्यान राज्यांतल्या मुखेल धरणांतलो उदकाचो सांठो नेटान उणो जायत आसा. हणजून धरणाचो सांठो 14% जाला, देखून सत्तरी आनी दिवचल म्हालांतल्या उदका पुरवणे विशीं हुस्को निर्माण जाला. साळावले धरणांत 29%, तिळारी धरणांत 32% सांठो आसा. मजगतीं हणजूण आनी पंचवाडी धरणांतल्या उदकाची पातळी 1 म्हयनो पावा सारकी आसा जाल्यार साळावली धरणांत 2 म्हयन्याचो सांठो उपलब्ध आसा, अशें मंत्री सुभाष शिरोडकर सांगता. जरी पावसाक 1 म्हयनो कळाव जालो तरी गरज पडल्यार कच्चे उदकाची पुरवण करपाक आपले खातें पुरायपणान सक्षम आसा, अशें मंत्री सुभाष शिरोडकरान सांगलें. एक क्लियर सांगता, डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ म्हयनेभर पावपाचें उदक आसा. परत प्रश्न विचारून लोकांक पॅनिकी करनाकात. लोकांक पॅनिकी करनाकात. उदक आमचे कडेन 1 म्हयन्याचे कमीत कमी 1 म्हयन्याचें उदक पंचवाडी आसा आनी अंजुना डॅमाक आसा. हांव क्लियर सांगता. साळावली डॅमाक आमचे कडेन जवळ जवळ 2 म्हयन्याचें मायज उदक आसा. म्हणजे एक लक्षांत घेयात, एक थोडेशें एक हें तयार करपाचें चलता. इज बॅड. म्हणजे म्हाजी क्लियर हें आसा, 1 म्हयन्याचो स्टॉक आमचे कडेन आसा. तरी आसतना समजा पावस 1 म्हयनो पडलो ना आनी कितें करपाक जर जाय, आमी माय डिपार्टमेंट इज कॅपेबल ऑफ प्रोवायडींग रॉ वॉटर. खंय जाय तें रॉ वॉटर. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. मडगांव कारवार राष्ट्रीय महामार्ग 66 वयल्यान वचपी टँकर उमथलो. ह्या अपघातान टँकर चलोवप्याक गंभीर दुखापत जाल्ल्यान लागसारच्या हॉस्पिटलांत उपचारा खातीर दाखल केला. पुलिसांनी घडणूक थळार वचून अपघाताचो पंचनामा केलो. आमी सद्याक आसात पाडी घोड्यावळ हांगसर, जो भाग बेनोड्या सावन हांगा पडटा. नॅशनल हायवे 66 मडगांव सावन कारवार वचपी हो रोड. ह्या जाग्यार एक मोठो टँकर जो आसा तो अकस्मात एक सायडी कलंडला, संपूर्णपणे रस्त्याच्या कडेक पडला. कांय जाणांचें मत आसलें की हो HP सिलिंडर म्हण, टँकर म्हण, पूण सुदैवान हो HP न्हू. ही जावन आसा कौष्टिक सोडा, जी कर्नाटकांतल्यान येवन महाराष्ट्रात नांदेड ह्या भागान वयताली. ड्रायव्हर सद्या इंजर्ड आसा. कुंकळी पुलीस स्टेशनाच्या पुलिसांनी सद्याक ताका बाळ्ळी हॉस्पिटलांत ताका प्राथमीक उपचारा खातीर व्हेला. कोणाकच कांय जालें ना. तरीकय हो टँकर हांगासर पडल्यान ताबडतोब हो टँकर काडचो अशी लोकांची मागणी आसा. गोमंतक टीव्ही खातीर सोयरू कुमार. एका 55 वर्सां पिरायेच्या बायलेक सायबर गुन्यांवकारांनी 4.23 कोटी रुपयांची तोपी घाल्ल्याची एक धक्को दिवपी घडणूक उजवाडाक आयल्या. IPO आनी शेअर बाजारांतल्या गुंतवणुकांचेर व्हड प्रमाणात परतावो मेळटलो अशें उतर दिवन ही फटवणूक जाल्या. सायबर गुन्यांव पुलिसांनी ह्या प्रकरणात केस नोंद करून चौकशी सुरू केल्या. पळयात. साज झैदी आरियल वाठारात सेंट जोसेफ हांच्या पुतळ्याची मोडतोड जावपाचो प्रकार उक्ताडार आयला. साज झैदी आरियल पंचायतीच्या कार्यालया मुखार ही घडणूक घडल्या. पुतळ्याची 3रे खेपे मोडतोड जाल्ल्याचे थळाव्यांनी सांगले. मायणा कुट्टरी पुलिशेन घडणुकेचो पंचनामो केलो. दुबाविताचो सोद सुरू आसा. म्हाका दिसता हें 3rd टायम हो स्टॅच्यू डॅमेज केला आनी म्हाका हेणें आमगेलो सद्या सरपंच पळय मार्सेलीन तेणें फोन केलो म्हाका की हो स्टॅच्यू डॅमेज केलो म्हूण, आनीक ताका लागून आमी हाजीर जाला आसा. पूण सांगपा म्हळ्यार कितें, तुका खबर आसतली थोडे दीस फाटीं कोणतरी एकलो येयलो, गौतम कट्टर म्हणलो आनी सेंट फ्रांसिसाक कोण किडी पडले आनी कितें कितें उलयन गेलो. तेजेर जाय ते भाशेन कारवाय जाली ना. आनी आमगे पंचायत मिनिस्टर कितें म्हणटा, तेणें उलयलें तें सारकें म्हणटा, तेजेरय कारवाय जाली ना. आनी आज हो 3री पावटी हो स्टॅच्यू डॅमेज जाला सेंट जोसेफाचो, पेट्रन सेंट ऑफ सनदारिया. आनी बिकॉज पुलीस एक्शन सारकें घेयनाय, ताका लागून हे इन्सिडंट जायताय. सो आमची एक मागणी ऑन बिहाफ ऑफ द विलेजेस ऑफ आरियाल, हेजेर कितें जाल्यार बरी स्ट्रिक्ट इन्क्वायरी जावपा जाय आनी दोज कल्प्रिट्स हॅव टू बी ब्रॉट टू द बूक. आमी पुलिसा कडेन मागताय आनी सगळे ऑथॉरिटीज पळय, दे शूड टेक स्ट्रिक्ट एक्शन ऑन दीस इन्सिडंट आनी असले इन्सिडंट should not be repeated
वतूक चलती हो पयलो ओपन आहलो तो डॅमेज केलो म्हूण ताका ग्रील गायल्यारय तो डॅमेज जाता बिकॉज हेसले जे पीस डिस्टर्ब करपाचे एलिमेंट्स पळय गोंया आहाय न्हू तांचेर कसलें एक्शन जायना आनी दीस ऑल्सो विल नॉट बी टेकन लायटली हेजेर कितें जाल्यार स्ट्रॉंग रिस्पॉन्स फ्रॉम द विलेजेस विल टेक प्लेस. मनोज परबाच्या रेव्होल्युशनरी गोवन्स पार्टीत अंतर्गत वाद सुरू जाला. पक्षाचे फुडारी डेगली फर्नांडिसान मनोजाचो राजीनामो मान्य केल्ल्याचेर प्रस्नचिन्ह उबें करून फुडारपणाचेर गंभीर आरोप केल्यात. तशेंच मनोजान जाप विचारपाची गरज आसा अशें तांणी मत मांडलां. वेंचणुकेचे फाटभुंयेर पक्षांतल्या ह्या घुसपागोंदळाक लागून राजकीय वातावरण गरम जायत आसा. पळयात. मनोज परबाचो राजीनामो मान्य जाल्ल्याचेर पक्षाचे फुडारी डेगली फर्नांडीस हाणें सरळ प्रस्नचिन्ह उबें करून पक्षाचे निर्णय घेवपाचे प्रक्रियेचेर दुबाव उक्तायलो. तशेंच मनोज परबान राजीनामो कित्याक दिलो मनोजान उत्तर दिवपाची गरज आसा अशेंय ताणें मत मांडलें. पणजे जाल्ले सीईसीचे बसके उपरांत पक्षांत गंभीर चर्चा जाल्या असो दावो करून कांय फुडाऱ्यांनी पक्ष बंद करपा विशीं लेगीत चर्चा केल्या अशेंय फर्नांडीस हाणें सांगलें. तशेंच हे बसकेचो पुराय व्हिडिओ जाहीर करपाची मागणी करून पक्ष फुडारपणाक आव्हान दिलें. आमकां एंटी पार्टी टॅग कित्याक दिले हाचेरय तिडकिल्ल्या डेगलीन स्पश्टीकरण मागलें. पक्षांतलो हो अंतर्गत संघर्श वेंचणूक लागीं पाविल्ल्यान कार्यकर्त्यां मदीं घुसपागोंदळ निर्माण करता अशेंय ताणें स्पश्ट केलें. नीज गोंयकारांक चुकीची म्हायती दिवंक फावना अशेंय फर्नांडिसान पक्षाच्या घडामोडी विशीं आपली नाराजगी उक्तायली. बसकांनी गुप्त चर्चा जाल्ल्या आरोपांक प्रत्यारोपांक आनी दाव्यांक लागून आरजीपी भितरलें अंतर्गत राजकारण गरम जाला आनी फुडल्या कांय दिसांनी हो वाद कसो जाता तें पळोवप म्हत्वाचें थारतलें. आमी एंटी पार्टी मिटींग घेतली म्हणून जाल्यार आमकां कोणाक जाय आमी ती मिटींग कोणा बीजेपी बारा घेयल्या आपा बारा घेयल्या काँग्रेसा बारा घेयल्या हे आमकां कळोंक जाय आनी तो टॅग एंटी पार्टी म्हणून कित्याक पडलें हेचे पयलीं आमी अशें करून मिटींग घेवन डिस्कशन करून आमी मागीर आमगेले पार्टी बोगले जावं सीसी मेंबरां बरें दवरताले जाल्यार हीच एंटी पार्टी मिटींग म्हूण तुमी कशें तेका टॅग लावंक सोदताय जाल्यार आमी आमकां कांयच अधिकार ना. एक पार्टी कितें रॉंग करता वो सीईसी मेंबर कितें रॉंग करता जाल्यार विचारपाक हें कसलें राजकारण. सो हिंगा हे मिटिंगेचेर सोन तुमी तो ब्लेम गेम खेळपाक कॉमेस केल्या आनी ही जावपा जायना आसलोली. जेन्ना आमच्या लिडरान सो-कॉल्ड सुप्रिमो बाब मनोज परब हाणें रेजिग्नेशन हाडून दिलें तुमी ताचें तें रेजिग्नेशन कशें एक्सेप्ट केलें. तुमी कोणा कडेन विचारलें वो दुसरे मेंबरांक वो ब्लॉक कमिटीज तुमी कन्सिडरेशनाक घेयल्लें ताचें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करचें पयलें आनीक एक विचारता तेका टायम लिमीट आसलो तें रेजिग्नेशन घेवपाक ताचें हँड ओव्हर घेवपाक हें सगळें जाल्लें. कसली हाज येयल्ली त्याच टायमार तें रेजिग्नेशन एक्सेप्ट करपाक. तुमकां जाय आसलोलें हें ब्लेम आमचेर येवपाक जे भाशेन तुमी आतां तो फॉल्स नॅरेटिव्ह सेट केला. मडगांव मिटींग गेली आनी ताणें रेजिग्नेशन दिलें. अरे हें कसलें राजकारण. एक मिटिंगेचेर तरी ते कडेन हें सांबाळूंक जाय ना जाल्यार गोंय आनी कितको सांबाळलें रे तुमी. जें दैनीक गोमंतकान जें आज दाखयलां न्हू तेंच 4 वर्सां अशेंच चलतालें म्हूण आमकां आमच्या आमदारूय सांगतालो पूण तें आमी आमच्या दोळ्यांनी चोयलें. एक रिस्पेक्ट म्हणटो आसूं जाय आसलोलो. अरे उलोय आसलोले पूण त्या लेवलाचें उलोय आसलोलें. हें कितें वस 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 म्हळ्यार तो तुगे घराको येयल्लो वो तुगे मावंड येयल्लो. जायते लोक पयले एक उलयताले आतां दुसरें उलयताय. मेल्ल्या हाटल्यान 12 खबरो म्हणटाय न्हू त्यो जालोल्यो आहाय. जेन्ना मनोज परब पार्टी आसलोलो तेन्ना एक कलर दाखयतालो आज मनोज परब गेलो म्हणटकीर दुसरो कलर दाखयताय. हेजेर गोमोन येता हितू कितें आहा तें आनी आज तेमी दाखोवन दिलां. हे इलेक्शन भोगले पावलो आसतना हे सगळें मॅस कित्याक घडलां. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही.
फोण्या डेंग्यू खातीर मरण आयिल्ल्या व्यक्तीं खातीर एकाच मनशाक जापसालदार धरून फावना. नितळसाण आनी प्रतिबंधात्मक उपायांची जापसालदारकी संबंदीत अधिकाऱ्यांनी घेवची अशें भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी स्पश्ट केलें. तशेंच म्हापसा जिल्लो हॉस्पिटलांत 20 खंडीत जाल्ले घडणुकेची चवकशी सुरू आसा. 2 दिसांनी ताचो अहवाल येतलो अशेंय म्हायती मंत्र्यांनी दिली. मागीर जावंक न्ही जावपाक नाका म्हणून इन्क्वायरी केल्यार मागीर योग्य तरेची ब्लॅक एंड व्हायट सगळे फुडें येता न्ही. योग्य ते निर्णय घेवंक शकता. विदाउट एनीथींग इन ब्लॅक एंड व्हायट हाव कॅन आय जस्ट मेक अ स्टेटमेंट तुमी फुडें रावल्या म्हणून तशें बरोबर. मेडिकल सुपरिटेंडंटाक जस्टिफिकेशन सेक्रेटरी हेल्थ इन्क्वायरी करतलो. पयलीं बी आमी इन्क्वायरी केल्या. आनी एक गोश्ट आशिल्ली पयर हांवें 25 लाख हांवें ऑलरेडी दिल्ले त्या भुरग्याक आमचे जेका दे आर ट्रायंग टू सी एक्सप्लोर पॉसिबिलिटीज इन सिंगापोर and also within the country, which is the best orthopedic for robotic leg for the boy who is 11 years old. And financially, ताका सगळ्या रितीने आमी ऑलरेडी बॅकअप डेडलाईन दिला सर म्हापसाच्या का आणि डेडलाईन तुझी अमकेच रिपोर्ट हांवें ऑलरेडी सेक्रेटरी म्हाका गावतलो आयज नाल्यार फाल्यां आनी तो मागीर करतलो. तो प्रणव भट हे सगळे बसतले आणि दे विल इनिशिएट दे विल फाइंड आउट सच थिंग शुड नॉट हॅपन इन द हॉस्पिटल. इमर्जन्सी डेंगू लागून फोण्या एक डेथ जाला ऑलरेडी सांगला. आता ते कितें स्प्रे पयलीं आमी करताले ते आतां चडशे कोण करिना. फॉगिंग आतां करिना. फॉगिंग आतां चडशे आमकां ते दिन ते म्हणटा दॅट इज नॉट द अप्रोप्रिएट वे टू डू इट. सो वी आय हॅव आस्क्ड देम टू चेक सी एवरीथिंग वॉट एवर कम्स इन फ्रंट. इट इज ऑल्सो आय हॅव टोल्ड अर्बन डेव्हलपमेंट दॅट द म्युन्सिपॅलिटीज एंड एवरीथिंग. कारण ते म्युन्सिपॅलिटीच्या क्षेत्रांत येता. ते म्युन्सिपॅलिटी क्षेत्रांत सीओ हे सगळ्यांक जबाबदारी दिवन रायट फ्रॉम क्लेनलीनेस टू द ड्रेन्स टू एवरीथिंग. इट इज नॉट वन मॅन्स रिस्पॉन्सिबिलिटी. The officers also have to be accountable and let the Secretary Urban Development have a meeting of all the CEOs. I have asked him to have a meeting of all the CEOs. In that, he will address these issues and see the necessary steps. आवाज गोंयचो हे बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिधा तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक TV. मध्यान राती ते फातोड मेरेन आणि फातोड सावन सकाळ मेरेन गोंयांत कितें कितें घडलें पळयात 10 वरांचेर सकाळच्यो खबरो बुलेटिन लायव्ह. गोंयच्या गांवगिऱ्या वाठारांतल्यो तशेंच मुखेल शारांतल्यो महत्वाच्यो खबरो दर दिसा सकाळीं 11 आनी 12 वरांचेर. आवाज गोंयचो बुलेटिन लायव्ह. दनपार मेरेनच्या मुखेल खबरांचो नियाळ घेयात लंच टायम न्यूजात दर दिसा दनपारच्या 1 वरांचेर गोमंतक टीव्हीचेर लायव्ह. गरमागरम चाये वांगडा पळयात दिसभराच्यो गरम खबरो. सांजेच्या 4 वरांचे टी टायम खबरो लायव्ह. सबंद राज्यांत घडपी घडणुकांचो सखोल नियाळ